म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीन आपले इन्स्पेक्शनचे शेड्यूल जे ऑलरेडी हांवें म्हाज्या सोशल मिडियाचेरय घातलां. 6 दिसा दोन दीस कर्नाटकांत, 2 दीस महाराष्ट्रांत, 2 दीस गोंयांत अशें 6 दिसाचें शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादई प्रवाहाची वचून म्हादईचें इन्स्पेक्शन करता. आनी दीस इज द रायट टायम. म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतलें जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा. म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतलें हें पळोवपाक मेळटलें. पूण हांव कंटिन्युअसली सांगता कर्नाटकांत ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेलां हो आमचो दावो आसा. दावोनी आमी सामके वीथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर. ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां तें म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा. आनी तें जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हें दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें. म्हादईच्या केसीच्या बाबतींत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आनी कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानाक आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादई कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा. ते हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासांत घेवनूच जातलें. गोंयचेर अन्याय म्हादईच्या बाबतींत केन्नाच जावचो ना. जे आज उलयता पळय न्ही तेंच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला हो तांकां खबर ना. तेंच्यांनी मातश्यो सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो. नाजाल्यार दिता तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला. आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना. केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा. हांव परत एकदां सांगता ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले. बट सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा. आनी म्हणून म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फायल केली परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो. म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली. आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफीस गोंयांतल्यान चालू आहा. त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही म्हणजे आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली ओके ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो. विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही तो खबर ना ताका ताच्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां, ताच्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेणी काडून पळोवचें पयलीं. तर हें सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन. म्हादईच्या बाबतींत खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना. आवर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी एंटायर टीम ही खूब बरें काम करता. आमची लिगल टीम हेजी AG आनी बाकीचे सगळे हेड करता हेय खूब बरें काम करता. आमचो म्हादईचो सेल आसा वीच इज अगेन म्हणजे आमचो दिलीप नाईक बदामी इज अवर CE बट अगेन द म्हादई सेल इज हेडेड बाय दिलीप आवर एक्झिक्युटीव इंजिनियर दिलीप नाईक. ही इज ऑल्सो डुईंग द व्हेरी गुड. सगळे खूब बरें काम करता आनी म्हादईच्या केसीच्या बाबतींत आमी तितकेच स्ट्रॉंग आहा. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.